ती मळ्यातल्या तळ्यातली ही जेन्ना नुस्तीं मेल्लीं उफोन वयर येवपाक लागलीं आनी ती सगळें क्लियर करपा खातीर हे होडे हांगासर जे हाडिल्ले त्या होड्यांतल्यान तेंचीं सगळीं नुस्तीं क्लीन केल्लीं. ते होडे आतां सद्या ट्रकान घालून परते व्हरपाचें काम सद्या चालू आसा. हांगासर मळ्यातले हे कावन्सिलर निकिता नायकूय हांगासर आयिल्ले आसा आनी कांय स्थानीक आसा. सो हे सद्या काम सद्या तेंच्यांनी जे झुजा पावंड्याचेर चालू केल्लें नुस्तें क्लीन करपाचें. सो त्या खातीर आतां हें काम सद्या तरी हें उदक क्लियर जाल्ल्या कारणान हे आतां होडे जे आसा ते परतून व्हरपाचें काम तांचें चालू आसा. आमी मातसो ह्या पोनेळाक ट्रकान घालपा खातीर हातभार लायिल्लो आसा कारण की मनशां कमी आसा हांगासर. पोनेळ बरोच जड आसा आनी मॅन पावर कमी आशिल्ल्या कारणान रिपोर्टिंगाच्या कामा बरोबर जोड लगा के हयशा म्हणीत आमी लेबर कामाकूय मातसो हात घातलो. हे प्रश्न आनी नमस्कार, आमी आसात मळ्यातले हे फाटल्यान जर तुमी पळयता सुंदर अशे तळे. फाटल्या कांय दशकां आदींच मळा वाठारांत ताका हे तळ्याचें स्वरूप आयिल्लें. मात्र फाटल्या 2-3 दिसां पयलीं एक हेडलायन्स आनी बातम्यो ज्या तळ्याचेर आयल्यो म्हटल्यार कांय नुस्तीं ह्या तळ्यांतलीं अकस्मात मेलीं आनी वयर उफेवपाक लागलीं. सो ह्याच तळ्या बद्दल तेचो इतिहास कितें, हे तळे केन्नाचो हांगासर घडिल्ले आसा किंवा ते कोणी बांदले आनी ह्या नुस्त्यांक अकस्मात मरपाचें कारण कितें आनी अचानक हेचेर बातमी येवप, ह्यो सगळ्यो घडामोडी जाणून घेवपा खातीर आमी मळा वाठारांत आयिल्ले आसा. आमच्या बरोबर आसा हालींच जे आतां CCPचे इलेक्शन जालें तातूंत वेंचून आयिल्ले निकिता नायक आमच्या बरोबर आसा. ते कावन्सिलर आसा सद्या मळ्यातले. आनी आमच्या बरोबर आसात जेन्ना आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले. ते जेन्ना आमदार जाले हांगासले तेन्ना पणजेचे, तेन्नाचे तेजे कार्यकर्ता आनी तेन्नाच ह्या तळ्याक स्वरूप आयलें ह्या मळ्यातल्या अशें म्हणूं येता. ह्यो सगळो एकंदर इतिहास जो आसा तो आमी आयज जाणून घेतले आनी सद्या घडामोडी कितें जाले म्हणजे तळ्या खातीर, म्हणजे कशी ही नुस्तीं मेली ते तांकां विचारया. तूं आतां फाटल्या कांय दिसांसान पळयता म्हटल्यार आमी आतां होडे वयर घातले, ताचे होड्याचें काम जालें पोनेळ्याचें. सो आजुनूय तुमचें काम चालू आसा अशें आमकां दिसता की नुस्तीं आजुनूय एक उफेता दिसता. म्हणजे कशें अकस्मात ही नुस्तीं मेली? अशें पळोवंक वचत जाल्यार हे बरें पयलीं खूब वर्साचे तळे जावन आसा. ऑल ऑफ अ सडन शेनवारा आमकां असो सकाळचो फोन येयलो की नुस्तीं उफेता म्हणून, मेल्लीं आसा म्हणून येवन पळयात म्हणून. पळोवंक वचत जाल्यार हांगा येयले दनपार म्हटल्यार पावत जाल्यार नुस्तीं उफेल्लीं आनी तांकां भरपूर घाण पडलेलो. जशें मेयराची हांगासर मेयर येवन इन्स्पेक्शन करून गेल्ले आसा विथ द वेरियस डिपार्टमेंट, WRD, फिशरीज डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंट पळोवन येल्ले आसा. सॅम्पल घेवन गेल्ले आसा हांगासरले बाबा कित्या खातीर बाबा ही घटना घडली काय म्हणून. कित्याक अकस्मात खूब अशी नुस्तीं मरून गेली आनी जेच्या खातीर खूब हांगासर वासूय पडलेलो आसलेलो. आनी मेयरान एक स्टेटमेंट दिलें की ते कंटेमिनेटेड वॉटरा खातीरूच ते मेला आनी ऑक्सिजन लेवल कमी जाता. ऑक्सिजन लेवल कमी जाल्लो आसा म्हणून सांगून येयल्ले आसा. पूण सॅम्पलूय घेवन गेल्ले आसा. आनीक ताजो कितें हें आसा जाल्यार ते तांकां सॅम्पला वयरच्यान कळटलें. पूण पळोवंक दिसत जाल्यार कित्याक हेज्यान पयलीं सुद्दां एक 2011 अशीच घटना घडलेली. खूब नुस्तीं मेल्लीं तेन्ना बरे बरे तामोशे, चणाक अशीं बरीशीं नुस्तीं हांगासर ह्या पयलींची घडणूक ही अशीच सेम घडणूक घडली. दॅट वॉज द रिजन. एकूच आसलेलें की लेस ऑफ ऑक्सिजनेटेड. ओके. सो कांय गजाली आयकपाक मेळटा की कोण स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लागीं आसा काय किंवा भितून कसले दुशीत कॅमिकल सोडला काय म्हणून. आनी अश्यो आनीक वावडी पातळ्यो की कोण भुरगे म्हणपाक लागले रातचो आवाज बीन येयलो, गंडेल बिंडेल फुटलो अशें म्हणून कितें आसा? ना तशें आमी कांय आयकूंक येवना कित्याक आमी त्या सायडीकूच रावता. बट दिसना की गंडेल बिंडेल असो कितें फोडलेलो आसा बी म्हणून. सॅम्पल्स हाडले आसा, पळोवया तेजो वयलो रिजन कितें येता तो आनी तेजेर कळटलें आमकां कित्याक. तूं नव्यानूच वेंचून आयिल्लें हांगासर कावन्सिलर. सो तुज्या हिशोबान हे तळे जे आसा ते कशें कितें लोकांक खातीर आसा, म्हणजे हेचो फ्युचर कितें आनी हे लोकांक कशें म्हणजे तेजो विपरीत परिणाम जाता काय हांगासरल्या आशीक कुशीकच्या स्थानीक लोकांक? पळोवंक वचत जाल्यार मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना ते इलेक्ट जावन येयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी हो लेकाचो फूल हे घेतलेलो. त्या सायडीकूय थोडो फावंटेन बी असो बांदून घेतलेलो. मागीर तेजेर कांयच हें जावना फुडें. पूण पळोवंक वचत जाल्यार दिसता की हो एक जो प्लेस असो आसा की हे प्लेसाचेर फुडाकारान जर ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार आमच्या लोकांकूय बरें दिसतलें. आयुर्वेदीक सायडीक बरीं घरां आसा, जाणटे केन्ना हांगासर चलूंक लागतले, येवन भुरगे खेळूंक शकतले बरे हितून. सो इट वील बी अ बरो एक प्रोजेक्ट सपोज जर जावन फुडें येयलो जाल्यार इट वील बी अ बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ माय वॉर्ड.
तुजो असो विचार आसा म्हणजे आतां हे सायडीक आमी पळयतात कोण कचरो उडयता हळशीकूच जाल्ली आसा सो एकदां वा- तेन्ना ते अवेरनेस जावपाक जाय की लोकांनी हांगासर आतां खबर आहा की असो एक प्लेस ह्या जो बरो दवरूं जाय. सो घरांनी अवेरनेस इवन हांव वचून सुद्दां लोकांक म्हणून येतलें की हे सायडीक कचरो पळय तुमी कचरो थंयसर उडोव नाका म्हणून बोर्ड्स घातले जातले आतां पळोवया फुडें कितें. ना आमी अशें आयकलां की जरी हे तळे बांदून जाले हेची रचना केली ताच्या उपरांत लेगीत हे तळे ओवरफ्लो जाताले आनी हळशीक सिवेज बी सगळ्याक पावताली. मागीर जेन्ना बाबूश निवडून येयलो खूब पयशे खर्च करून जेन्ना ते पंप हावज बीन बांदलो तेच्या उपरांत मातशे ह्यो घडणुक्यो कमी जालेल्यो आसा आनी लोकां कडल्यान समाधान अशें आयकोंक येता. हे खरें आसा? हय 100% करेक्ट. कित्याक बाबूश सरान ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान तेंकां आमचो बाबा कितें आमच्या खातीर हो स्ट्रगल असो आसलेलो मळ्यातल्या लोकां खातीर कित्याक दीस इज द लो लायंग एरिया. सो पावस जसो पडलो भरती आयली की उदक सगळें ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लोकांच्या घरांनी हांगासर उदक भरतालें इवन आमगेर सुद्दां पयलीं येतालें. अशें आमी तूं सामकें तेंकोन रावता ह्या हय, तळ्याच्या सामकें. म्हणजे कितें हांगासर उदक चड जालें जाल्यार पयलीं तुमच्या घरान येवपाची शक्यता. पयलीं आमची ही सायड आसलेली पळय दॅट वॉज द मोस्ट अफेक्टेड एरिया. सो बाबूश सरान हो बरो एक हे घेतलो प्रोजेक्ट फुडें घेतलो की पंप स्टेशन हांगासर केल्लो आसा. तितून 3 पंप स्टेशन्स आसा बऱ्या पैकी व्हडले हेजे. एकदां आमकां दिसलें की उदक भरती येता की ते पंप हितूंतलें सगळें उदक भायर वता मागीर. सो तेन्नाच्यान आमच्या लोकांक एक रिलीफ मेळ्ळा. लोक सुशेगाद न्हिदूं शकता. नाल्यार पयलीं अशी भयबीत आसताली की बाबा आरे बाबा केन्ना तरी बाबा उदक येतलें. लोकांक जेमूय पडनासलेली कांय ना पावसाच्या दिसांनी. पूण न्ही सराक हांव खरेंच थँकफूल म्हणटा की तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट हातीन घेतलो आनी आमच्या लोकां खातीर कितें तरी बरें करून दवरलें. ना आनी एक सिवेजूय भितून मिश्रीत जाल्या काय असो एक दुबाव उक्तायलो वता. ह्याच्यान हातून कितें रिपोर्ट्स बीन आयिल्ले आसा सिवेजीचे कितें भितून वता काय? असो अजून पर्यंत तरी रिपोर्ट्स कांय येवना पूण म्हाका दिसता विथ द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट सिवरेज डिपार्टमेंटाचे आमी जर चॅक करीत जाल्यार फुडें आमकां कितें तरी कळटलें ताजेर. मात तरी आसतना समज पळोवपाक गेले जाल्यार कंटेमिनेटेड वॉटर हितून सोडप जातात. ते तुज्या हिशोबान पळोवपाक गेले जाल्यार इतलो सुंदर हो नजारो आसा उदक आसा ते कंटेमिनेटेड वॉटर सुद्दां सोडप हे योग्य काय? कारण आमी आतां वेगवेगळे आशी कुशीक जेन्ना रावता तालिगांव बीन थंय काय आमकां अशें तळें ना उदक सोडपाक. आमचे वेगवेगळ्यो सोयी केल्ल्यो आसा. सो तश्यो सोयी केल्यो जाल्यार हे तळे बरे सुंदर उरतले इतली नुस्तीं बरी उरतली पर्यावरणूय बरें उरतलें अशें तुमकां दिसता? ऑफकोर्स खरेंच तें की आमीच कॅर घेवपाक जाय. अशें अजून पळोवन गेल्लें ना की खंयच्या सायडीक तरी हें उदक खंयच्यान हितूंतल्यान पास आवट जाता जाल्यार पूण हेजेर आमकां विचार करचो पडटलो. कित्याक हो एक एनवायरमेंट आमच्या एरियेक हो बरो एक हे आसा. सो हेजेर फाल्यां जर एनवायरमेंट बरो उरलो जाल्यार आमचो लोक बरो आसतलो. हालींच जाल्ल्या पणजेच्या CCP वेंचणुकेंत नव्यानूच वेंचून आयिल्ले निकिता नायक हाणें आपल्या बालपणांत ह्या मळ्या वाठारांत कशा तरेन ह्या मळ्यांतल्या तळ्याचें हळशिकावणें उदक पावसाच्या दिसांनी घराघरांनी घुसून एक हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाताली आनी हाचो वायट अणभव ह्या आशिकुशीच्या वाठारांतल्या लोकांक कसो जातालो हो ताणें प्रत्यक्षात पळयल्लो आसा. मात्र आतां खंय तरी पावसाच्या दिसांनी हें घाणयारें उदक लोकांच्या घरांनी घुसपाचें बंद जालें. मात्र तरी आसतना ह्या तळ्याच्या आशिकुशीचो वाठार जो आसा तो नितळ दवरप किंवा ह्या तळ्याचें सोबितीकरण करप अशें एक आव्हान किंवा एक सपन आतां नवनिर्वांचित नगरसेविका निकिता पळोवपाक लागला. आमच्या बरोबर आसा दत्ता पालेकर जे हांगासलेच रहिवासी आसा. ह्या तळ्याक जेन्ना तळ्याचें स्वरूप आयलें ताच्या पयलीं फक्त शेत किंवा हांगासर भाटां आसतालीं तेन्ना हें उदक पडटालें. मात्र जेन्ना सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना आमदार जाले पणजेचे तेन्ना ह्या मळ्यांतल्या जे हांगासलो वाठार आशिल्लो ताका तळ्याचें स्वरूप आयलें आनी ह्यो सगळ्यो घडणुक्यो पयलींच्यान तांच्यांनी पळयल्ल्यो आसा. बारीकसाणेन निरीक्षण तांचें आसा. सो हाचेर आमी तांची म्हायती जाणून घेवया. ह्या तळे जे आसा त्याच्या पयलीं जे आशिल्ले तेन्ना तुमकां त्रास चड जातालो किंवा हे तळे बांदले काय उपरासपाक लागलो? पयलीं खूब त्रास जातालो. पयलीं म्हणजे आमी कांयच म्हणल्यार कमरभर उदकान आमी बुडटाले आनी तेन्ना कितें आमी भुरगे न्हिला तेन्ना मागीर आमचे तेन्ना बुट्टी जशी येयली आमकां कळटालें उदक आमकां तेन्ना कांय नासलें उदक लागतालें फाटीक आयज उदक लागलें आमकां कळटालें बुट्टी आयली तेन्ना आमी कितें करताले पळयताले कितें कितें आमच्या शाबेनाक तें एक तांदळाचो डबो गेलो हेवटेन मिरसांगो डबो धांवताले हाडपाक म्हणजे ट्रॉफी आसली त्यो ट्रॉफी गेल्यो इवन बॉडी बिल्डींग केलां तेन्ना सुद्दां म्हणजे खुबश्यो ट्रॉफी गेल्यो भायर मेळोंकूच ना त्यो अजून मेळूंक ना ते सोडून घाल. दुसरी ओळख पळयत जाल्यार पणजेंतलो पयलींचो नांवांतलेलो बॉडी बिल्डर आनी आतांचो सद्याचो कोच दत्ता पालेकर म्हणजे तांची वळख आसा. सगळे जाण तांकां मानता पयलींच्यान बॉडी बिल्डींग म्हणून आनी हांगासल्यान तुमकां ती प्रेरणा मेळ्ळी अशें म्हणटा. तुमी फुटबॉल बीन खेळटाले? आमी पयलीं फुटबॉल खेळटाले हांगा मागीर हांगासून आमी पेपलान शिकताले मदीं खळी आसली आनी ताणें फुटबॉल धांवताले आनी हेका खळयेनसून उडी मारून आमी इश्कोलाक वताले
च्या पिवपाच्या इंटरव्हल पडलो की आम्ही च्या पिवपाक घरा कडेन येताले, परत तशी उडी मारून येवप आनी हें करप. सांजच्या मेळार आमी सगळ्या गांवांत फुटबॉल खेळटा, व्हडले व्हडले टुर्नामेंट जाले हांगा. ना, आता तुम्ही सांगता हे फक्त पावसाच्या दिसांनी काय सगळ्या दिसांनी म्हणतात? ना ना, हे सगळे पयलीं पावसाच्या दिसांनी उदक भरताले, ताच्या पयलीं काय नाशिल्लें. ताच्या पयलीं आमी खेळटाले फुटबॉल हांगा. तेन्ना फक्त सुकताले. ग्राउंड, हय सामको ग्राउंड, तेन्ना उदक येनासलें. कांयच ना, काय नाही, तेन्ना कांयच नासलें हांगा. आमी हांगा व्हडले व्हडले टुर्नामेंट केले, फुटबॉल टुर्नामेंट केले. मागीर कितें जालें तें पावस पडलो सगळ्यात हें जालें, खळयो बिळयो भरताल्यो, कोणाक खबर नासल्यो खंयच्यो खळयो आहा त्यो, पुर्तुगेज तेंपार त्यो सगळ्यो आसल्यो खळयो, कोणाक खबर नासल्यो खंय आहा त्यो. हांव तेन्ना गड्ड्यान खेळटालो, म्हाका सगळ्यो खबर, त्यो खळयो खबर आसल्यो, कित्याक आमच्या गड्डे ते खळयेन पडटाले. म्हणजे जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना पळय निवडून आयलो, तेन्ना ताका सांगलें, बाबा अशें अशें आमचे प्रॉब्लेम आसा, तूं तो म्हणलो तें सगळें सॉल्व करया. हांगा तर तरी हॉटेल हें आसलें, लॉज आसलें. तुम्ही तांकां विचारलें म्हटलें पळय, तुम्ही आतां कितें करता, तेन्ना मागीर कितें उत्तर तेणें दिलें? म्हाका सांगलें, आपूण पळय एक MLA कितें करूंक शकता पळय, आपूण दाखोवन दिता म्हणलो. हांवें बरें आहा म्हणलें, पळोवया. तेन्ना मागीर आमकां पयलीं हांगा नळ नासलो, तेणें पळय नळ करून दिलो, नळ हाडून दिलो आमकां. आनी खुबशीं कामां तेणें केलीं, बारीक बारीक कितें कामां आसा ती केलीं. मागीर तो जेन्ना पळय CM जालो, तेन्ना मागीर तेणें सगळ्या कामांक हात घातलो. हांवें ताका सांगलें पळय म्हणलें, आमकां म्हणलें सगळें आमी वर्साच्या वर्सा म्हणलें आमी बुडटा उदकान, तें जालें. आमकां म्हणलें टॉयलेट ना, लोक म्हणलें सगळे भायले सगळे येतात, ते म्हणलें हें करता. आमच्या दारांत सुद्दां थंडाक बसताले, सकाळ उठले की पांय पडटालो. मी इतलें घाण आसलें हांगा. मागीर तेणें मागीर कितें केलें, तें म्हणल्यार तूं हें करता का कितें तरी करुया म्हणून तेणें मागीर तें तळें बांदलें. तेन्ना तळें बांदून तुका आमकां मातसो त्रास कमी जालो, खूब कमी जालो, म्हणजे 70% तरी कमी जालो, 70 to 80% कमी जालो. मागीर कितें जालें, पर्याय अशें चड समज पावस पडलो, हाय टायड जाली आनी भरपूर पावस पडलो, तेन्ना मागीर उदक भितर येवपाक लागलें. त्याच्या नंतर मागीर कितें जालें, ते पळय हें बी आसलें, परत येवन ते मागीर आतां तेणें परत हें केलें, काडलें. मागीर बाबूश आयलो आमचो, तेणें मागीर कितें परत ते आतां हालींच तेणें सगळें काडून, सगळी माती बिती काडून सगळें आनीक खोलायलें. मागीर तेच्या फाटल्यान ते पंप बसयले. त्या दिसाचें आमकां हांगा उदक येना, उदक येवपाचें बंद. म्हणजे आता ते हे तळे बांदले उपरांत ते थंय ते स्विच गेटी आसात हय त्यो आतां बांदलेल्यो आसात, हय त्यो बांदलेल्यो आसा आतां. त्यो पयलींच्यो न्हू. ना ना, ते पयलीं कांयच नासलें, पयलीं फक्त खळयो सगळ्यो. म्हणजे हे भरले काय ते सोडप आनी ते हय. मॅन्युअली ऑपरेट करचे पडटा. ना, एक्चुअली त्यो ऑटोमॅटीक ओपन जाताल्यो त्यो. ओपन जाता उदक वतालें येतालें. आतां सद्या कितें जालें म्हाका खबर ना, पूण येतालें उदक हाय टायड जालें की ते ओपन जातालें, उदक भितर येतालें. लो टायड जालें की मागीर परत हांगासून उदक भायर वतालें. आतां सद्या कितें जालें कांयच खबर ना. आतां आमी म्हणटा मळा म्हणजे आतां नांव पडलें, म्हणजे हांगा मळे बिळे आशिल्ले अशें लोक काय म्हणटात. नांव कशें पडलें काय? मळा आतां तुम्ही- नांव कशें पडलें हांव सांगूंक शकना, पूण आमच्या घरा कडेन जे आमी रोयताले, कांदो बी रोयताले, कांदो टमाट बी आमी कितें जाय ते भाजी बी आमी ते रोयताले ल्हान आसतना. मागीर ते कित्याक लागून नांव पडलें तें हांव सांगूंक शकना. कित्याक हांगा तर तुमी म्हणटा हे सगळे सगळें सपाट शेत- एरिया शेत- आशिल्ली. हांगा हे शेत पयलीं रोयताले, हांगा कोरगूट रोयताले हांगा पयलीं हे ते तेन्ना मागीर हळू कितें जालें ते लोक मागीर हें करपाचें बंद जालें, रोवपाचें बंद जालें. कित्याक दुकरां बिकरां खावपाक लागले, सगळें करपाक लागली, घाण सगळी हें जालें. तेन्ना लोकांना मागीर ते रोवपाचें बंद केलें. रोवपाचें बंद म्हणजे ते पाड पडलें. मागीर आमी ते फुटबॉल खेळपाक लागले. म्हणजे हांगाची जर तुमी फाटली ही जमीन पळय जाल्यार जे आतां तुमी तळ्याचें स्वरूप म्हणटा हांगा तळे, ते पयलीं एका तेंपार तळे नाशिल्ले. म्हणजे सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हे निवडून येवच्या पयलीं तरी हे फक्त हांगासर हो सपाट एरिया. हांगासर मागीर ते भरती ओहोटीचेर म्हणजे हाय टायड लो टायड त्या प्रमाणे हांगा उदक भरताले आनी वताले. हांगासली जर रचना पळय जाल्यार म्हणजे मळा, चार खांबे, ही सगळी खाडी एरिया. म्हटल्यार हांगा फाटल्यान उदक आसा, खारें उदक मेळटा सगळें, आनी थंय नुस्तीं गरोवप चडशे खूब जाण जे गरोवपा खातीर जे मोगी आसता ते हांगासर येता, थंय बसता चार खांब्या कडेन. सो थंय बीन वचून एक नजर मारली काय आमकां कळटा की हे सगळे जे हे आसा ते जोडिल्ले आसा एक प्रमाणे. तुमी हे पळयलां आसा न्हू पयलीं पासून. ही एक्चुअली ही सगळी लो लायंग एरिया. आनी हांगाचे नुस्तें खावपाकूय बरें आसतालें म्हणटात. आमी कितें करता, आमी जेन्ना भुरगे आसले, आतां हे पळय ही बिल्डींग बी जालें पळय आतां कुर्चरकाराची पळय, तेन्ना कांय नासलें तें सगळे मानस ती. आमी स्वता परशेताले तें, परशें वयताले, कटाळी घालताले, गोरंक वयताले, पागेर मारताले, सगळें आमी हें करताले नुस्त्याक लागून. आमी नुस्तें केन्ना विकतें हाडूंक ना, कित्याक आमी बांदचेर वचून गरोवन परशेवन कटाळी घालून जावं ओडून जाळ ओडटाले आनी आमी खाताले. आमकां नुस्त्याची कांयच गरज नासली भायर वचून हाडपाची. आतां कितें जालां, आतां सगळें तें पुरयलें म्हणटकूच बंद जालें. एक्चुअली उदक हरशीं पासून आमकां काय जावचें, तें ह्यो पळय फाटल्यान पळय बिल्डिंगो बांदल्या न्ही, थंय उदक वतालें. ती सगळी शेतां, हे पासून शेत. आतां पळय हे जे हँडिक्राफ्ट बी आशिल्ले पळय ते पासून शेत पयलीं. ते कांयच ना, ते व्हडले व्हडले तियात्र करताले लोक, तियात्र हाडटाले भायरसून. आमी भुरगे आसतना वताले पळोवपाक तियात्र बी. आतां सगळें तें बंद जालें, तें कांय ना, उदक खंय वतलें.
तेन्नाच अशें दिसता की आमी जरी विकासा कडेन पावलां मारपाक लागलीं तरी आमी एक एकदां तेन्ना मना कडेन चक्क जाता की बाबा एका तेंपार जी आमची समृद्ध अशी सगळी हे निसर्ग आशिल्ले तातूंतली नुस्तीं खावपाक योग्य आशिल्लीं, मात्र आतां जर ही नुस्तीं पळयत जाल्यार ह्या कंटॅमिनेटेड वॉटरांतली नुस्तीं अशी मरता ती खावप म्हणजे कितें रोग जाय सांगूं येना अशा तरेची भयाण परिस्थिती ह्या तळ्याची उप्राशिल्ली आसा. ताका लागून एक एकदां विकास जर करतलो जाल्यार तो विकास कितपत मनशा खातीर योग्य आसा काय, कितलो तो शाश्वत उदरगत आसा काय, ही तपासणी करपूय तितलेच मोलादीक आसा. अशेंच कंटॅमिनेटेड वॉटर सोडपा खातीर जर अशीं तळें आसात जाल्यार हे सामकी वायट गजाल कशी एकदम वायट गजाल, सामकी वायट गजाल. आतां पळय भुरगे आसा, हे आतां भुरगे थंय गरोवपाक वतात ना, कोणी समज उदकान देंवला समज ताका कितें जालें, इन्फेक्शन जालें, कितें फायदो ताचो? हे सगळें लिप करपाक जाय. आतां पळय हे सगळे येदे व्हडले तळे पयलीं तेणें म्हाका सांगलें परिकारान की ब्युटिफिकेशन करुया म्हणून. ते मागीर बाबडो तो हें जालें आनी तो गेलो, तो आमच्या भितर ना. पूण तेन्ना पासून तेणें हात घातलो, मागीर मदीं कित्याक लागून तरी बंद जालें तें. हांव म्हणलें तो गेलो बरें, आतां तरी ब्युटिफिकेशन करपाक जाय न्ही. आतां तरी ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार की आतां पळय ट्युरिस्ट स्पॉट जातलो हो केदो व्हडलो. आमच्या आनी खंय गोंयांत आसा एक माया लेक, वचून माळा लेक जातलो. हें सगळें तरी ब्युटिफिकेशन करीत ते हांगातले कोण आजूबाजूचे लोक आहा ते पट करतले न्ही, कितें ते धंदो करतले. पणजे स्मार्ट जाली तेच स्मार्ट सिटीन आमकां तेकून दर्याय आसा मिरामारचो, आनी मळ्यातले जे हे तळे जर सुंदर सोबितीकरण केलें जाल्यार कितले सुंदर ह्या स्मार्ट सिटीक एक वेगळो नजारो मेळपाक शकता. हातूंत वेगळे चुकीचें अशें कांय ना. हय, इवन टुरिजम वाडटलें हांगा, ते लोक येतले न्ही. आतां बोटींग सफर करपाक आयलो लोक, तो पयशे फारीक करतलो, बोटींग करतलो न्ही. टुरिजमाचे पयशे वाडले. आतां समज हांगासर समज कोणी आतां भावडे लोक आसा, भुरगे कोण आसा, यंग ना, तांकां जॉब ना, ते कोणी कितें धंदो करतले न्ही हांगा. विचार आशिल्लो खंय पयलीं हांगा कसलें तरी एक हॉटेल येवपाचें आशिल्लें खंय, कसलें तरी ते फ्लोटींग हॉटेल कशें कितें. ते खूब कितें कितें ते प्लॅन आसले, पूण ते आतां प्लॅन सगळें सक्सेसफूल जावंक ना न्ही सगळें. आतां कितें आतां तरी करूंक शकता पळय. सगळ्याक आतां पळय कचरो उडयले लोक म्हणटा कितें कचरो उडयले, कचरो लोक उडयतलो खंय? हांगा कांयच ना. डस्टबीन आसूंक जाय न्ही. डस्टबीन आसल्यार लोक डस्टबीन घालतलो. डस्टबीन घालून लोक कितें करतलो, खंय उडयतलो? लोकांक उडोवचें पडटा. आमी लोकांचो गुन्यांवूय करूंक शकना. ते आतां समज डस्टबीन तर दवरले जाय जाल्यार लोक डस्टबीन घालतले. एकदां ब्युटिफिकेशन जालें काय मुद्दम काय कोण येवन उडोवचो ना. आनी ते कंटॅमिनेटेड वॉटर आसा भितून कोण सिवेजूय सोडपाक शकना, तो आतां दुबाव निर्माण जाला. दुबाव निर्माण जालो न्ही. इतले नुस्त्यान घाण पडल्या, उदका सुद्दां घाण पडल्या. आतां कांय जालें उदक पळय. पूण ते कितें आतां कोण कितें सोडटा, कितें करता काम. तुमकां आतां सद्या 24 तास हांगा घाणीत घरा पावता. आतां शेनवारा ते सगळे नुस्तें मरपाक लागलेले. आतां आयतार सोमार मंगळार बुधवार 4 दीस जाल्यार आमची सगळीं जनेलां दारां बंद. इतली घाण येता भितर, येवपाक काय बसपाचें ना, ती परिस्थिती ना. पूण ह्या आतां सगळें क्लीन जालें जाल्यार आमी ती जनेलां उगडी करपाची, नाल्यार बंदूच दवरपाची ती. कितें कितें तें करपाक जाय. हांवें सगळ्यांक सांगलां. इवन आमच्या कोंद्र्याक ताका सांगलें, ओ बाय अशें कितें तरी कर हांगा, कित्याक येणाऱ्या अशेंच घाण जातली, पिड्यार जाता सगळें. आतां हे मॅनग्रोव्ह आहा पळय, आतां मरतले थोड्या दिसांनी. सांताक्रूज काल्यानी एक विशय काडलेलो तसो मँग्रोव्ह मरूंक शकता न्ही ती. घाण समज उदक आयलें हांगा, ही संरक्षण करपाची गरज. वाचोवपाक झाड जाल्यार आमी मेले. झाडां आमकां जायत न्ही. झाडां पेडां जाल्यार आमी आमकां हांगा रावून फायदो कितें? जगचे ना आमी. म्हणजे त्या आमी आतां त्याच पॉयंटाचेर येवन थांबता. म्हणजे सगळें आमी पळयलां की त्या तेंपार एका तेंपार जशें दत्ता भाऊ सांगता की हांगाचो वाठार जो आशिल्लो तो सुंदर सोबीत आशिल्लो, मात्र आमी कितलेय विकसीत केले जाल्यार ताचो विपरीत परिणाम हो आमकां जाता जर तेजी योग्य काळजी घेवंक ना जाल्यार. जशें की हांगा कंटॅमिनेटेड वॉटर, हे सांडपाणी हांगासर सोडले गटाराचे, तितून कदाचित ते कोणी सिवेजूय सोडली आसूं, हे अशें जाता. आनी हे सगळें केन्ना मुखार येयले, जेन्ना ह्या तळ्यांतली नुस्तीं जेन्ना मेली तेन्ना हो सगळो विशय परतून वयर आयलो की बाबा ही खरेंच संवर्धन करपाची गरज आसा. ही तळी आतां परतून सोबितीकरण जावचें, हांगासर ट्युरिस्ट वाडचे, तेंची म्हणून एक मागणी आसूंक शकता, तांचे अशे विचार आसूंक शकता, अशें तांच्यांनी सद्या प्रकट केलेलें आसा. पूण खरोच जर हांगासर वाठार पळयत जालो जाल्यार सुंदर सोबीत असो वाठार आसा, तेची खरेंच जतनाय घेवप खूब गरजेची आसा. अशें ह्या जेन्ना नुस्तीं मेली तेन्ना आतां त्या नुस्त्यांतल्यान कळोवन येयलें की बाबा हें उदक जें आसा तें दुशीत आसा म्हणून, ती प्युरिफाय करपाची गरज आसा. आनी भविश्यांत अशें आमी आशा धरया की ह्या मळेकारांक ह्या तळ्याक एक बरें स्वरूप मेळटलें म्हणून. आनी ह्या पॉयंटाचेर आमी थांबया. दत्ता बाब, तुमी खूब मोलादीक वेळ तुमचो दिलो आनी त्या खातीर तेंच्यांनी आमकां हो बारीकसो इतिहास सांगलो, तेच्या बद्दल तुमकां खूब खूब धन्यवाद. कॅमेरामॅन हिरण्येश हाराडकर आसत, हांव गौरीश परबामोणकर. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.